मोगाच्या बाबा भयणीनो, आईचो नियाड कोत्ता आसतना ह्यो म्हणण्यो म्हज्या मनांत आयल्यो. पणस कितलोय पिकलो जाल्यार आनी आमी तो लिपोवन दवरलो जाल्यार ताचो वास येवपाचो बंद करूंक जायना. पणस आमी लिपयत पूण वासा वरवीं पणस आसा म्हणून गमतले आमकां. कोंब्याक तर पांटली पोंदाक लिपोवन दवरलो सकाळचो तो साद घालपाचो बंद जायना. काय बऱ्यो आमच्यो रुचीक वपारी आमच्या गोंयच्यो कितें शिकयता जायत. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलो अणभव आमकां फावो जाता तो अणभव दुसऱ्या सोबीत शेअर केल्या शिवाय दुसऱ्याक गमयल्या शिवाय आमच्यांनी रावंक जायना. म्हाका तर विजा आयल्या UK वचपाची. हांव म्हज्या इश्टांक फोन मारून सांगतलो म्हजी विजा आयली आनी थोड्या तेंपान 2 म्हयन्यांनी हांव वेतां. आख्ख्या गांवांत घालचो ना जायत पूण म्हज्या खास इश्टांक फोन मारून सांगतलो म्हजे दीस भरले, हांव UK वेतां. म्हाका बरी नोकरी मेवल्या ताची खबर हांव म्हज्या इश्टांक सांगतलो. जे आमी अणभवता तो एक फतकोतो कसो तो भायर सोदता, भितर उरोना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें तर आमच्या जिविताच्या मोडार घडटा, बाबार्थाच्या मोडार पर्यंत अशें घडटा. देवाचो अणभव घेतलेले मनीस ते ओगे रावनात, हो अणभव दुसऱ्यांक वांडटा. आनी आयच्या वाचपान आमी पळयता आनी याडान पळयतले हांव कोणा भाशेन जॉन बातिस्ट आपणाच्या इश्टांक वता आनी जेजूचो अणभव तांकां फावो जाता आनी मागीर ते दुसऱ्यांक जेजूची हाडटा. म्हाका उगडास येता, हांवें पुस्तक वाचलेलें गॉड इज लव आनी ह्या पुस्तकांत एका बेबद्याची खबर आसली. तो सदांच सोरांटो कसो सोरो पियोन घरा येतालो आनी घरा वेता आसतना तेची इगोर्ज जाल्ली, इगोर्जेचे वाटेन वेतालो. थंयसर इवनिंग टायम ताची मागण्याचो वेळ आसतालो आनी मागीर तांची फेलोशीप आसताली, प्रेयर सेशन आसतालीं. आनी सदांच तो घरा येता आसतना हें प्रेयर सेशन चलता ती लोक ताळयो मारून वाखाणणी करता पळय ते कॅरिझमॅटीक भाव भयणां हें ताका आयको येतालें पूण तो केन्नाच भितर नदर घालिनासलो. जायतीं वर्सां जाल्या उपरांत ताच्या जिवितांत तो आपली बेबदिकायेचेर तो विटेता. लोक ताका सांगता हें कितें कोताय तुज्या जिविताची, तूं आनी थोड्या तेंपान मरतलो, तुजो लिवर फुटून कोबार जातलो. आनी हो बेबदो मुद्दार जावंक सोदतालो, आपणाचें जिवीत बदलूंक सोदतालो, जायनासलें ताचे लागीं. एक दीस असोच पियोन घरा वेता आसतना ताची इगोर्जीन मागण्याचें सेशन चलता आनी इगोर्जेन पयले फावट तो नदर मारता आनी इगोर्जेन कितें आसलें जायत मुर्त्यो आनी दुसऱ्यो वस्तू नासल्यो, इतलेंच आसलें. गॉड इज लव ही अक्षरां मोठ्या अक्षरांनी बरयलेलीं आसलीं ही उतरां. तो पळयता आनी वाचता गॉड इज लव, देव म्हणल्यार मोग. पळयता आनी लागता आपणाचे वाटेक आनी वाटेक चलता आसतना तो म्हणटा गॉड इज लव पूण देव म्हजो मोग कोत्ता. हांव बेबदो सुरांटो सारको, म्हजे बायलेक म्हजी वीट आयले, भुरगीं म्हजीं पडोन वेता, कोण म्हजे लागीं म्हाका बरी जाप दिना. देव म्हजो मोग कोत्ता जायत आनी ओप्रोस ताच्या मनान बगर ताचें मन घांसावंक लागलो. आनी जायतो वेळ चल्ल्या उपरांत ती उतरां नियाडीत पत्तो इगोर्जेन आयलो आनी बसून भितर सरून फाटल्या बांकार बसलो. जो पास्टर आसलो, पाद्री आसलो, ताणें ताका पळयलो आनी मागीर ताची मिटींग जाल्या उपरांत सगळे ताचे बरोबर ताका मेळपाक आयलीं. ताणें आपणाची जिवीत ताका सांगली, ताणें सगळ्यांनी मागणी केली आनी ह्या मागण्या वरवीं ताच्या जिवितांत बदल आयलो. तो नवो मनीस जालो आनी मनीस जाल्या उपरांत ताणें कितें केलें जायत,
जे बेबदे तांचे बरोबर पियोन बसून पियेताले तांकांय ताणें कोवेर केले, तांकांय ताणें इगोर्जेन हाडले आनी हो जोमो घडलो. आनी आयज हो जोम्याचे वांगडी हांगा थंयसर खेरीत भाशेन देवाचो अनुभव दिता आनी बेबद्यांक इगोर्जेन हाडून तांचे जिवीत परतून नव सोदता. मोगाच्या बाबडीनो, जो अनुभव आमकां देवाचो मेवता तो आमच्यांनी भितर दवरूंक जायना. हो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. हेंच आयचे पयले वाचपान आमी पळयता हांव. जॉन बातिस्ट आपले दोगां शिश्यांक व्हरता आनी हे दोग शिश्य जेजू बरोबर वेड सादता आनी हांव खेरीत भाशेन वेड बरयता 4 वाजलेलीं. आनी जेन्ना ते जेजू सरशी येता तेन्ना पयलेच जेजू तांकां विचारता, तुमी कोणाक सोदतात, तुमकां कितें जाय? आनी ते म्हणटा, गुरुजी तुकूय रावताय. आनी जेजू म्हणटा, येयात आनी पळयात, कम एंड सी. येयात आनी पळयात, दिस इज अ व्हेरी पोर ट्रान्सलेशन. द ग्रीक वर्ड इज मेनेन, मिन्स कम एंड अबायड विथ मी. ये आनी म्हजे बरोबर जिये, कम एंड एक्सपिरियन्स मी. म्हजो अनुभव घे. आनी हो अनुभव तांकां फावो जाता आनी सांजेचे 4 वरांचेर ते मागीर थंयसर भायर सरता. आनी भायर सरून आंद्रे कितें करता जायत, हो अनुभव आपणाक दवरिना. हो अनुभव आपल्या भावाक पेद्रूक दिता आनी सांगता, पळय मेसियस देवान मागलेलो मनीस आमकां मेळ्ळा, ये आनी तूंय ताका पळय. यू ऑल्सो कम एंड एक्सपिरियन्स हिम. आनी पेद्रू दुसरे दिसा पेद्रू जेजूशी येता आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं जावन आसा कोडोप, तुजें नांव गांवचें आसा तें केपास म्हणगे कोडोप. सिमा पेद्रूक सांगता. मोगाच्या बाबडीनो, सा फ्रांसीस शावेर हो संवसारी मनाचो मनीस आसलो. इनास ते लॉयलाक जो अनुभव मेवलो तो ताणें ताका वांटलो आनी बोगोर इनास ताका म्हणूंक लागलो, फ्रांसीस कसलो फायदो, तुवें सगळो संवसार जोडल्यार पूण तुजी जिवीत ओगडायल्यार, आत्मा ओगडायल्यार कसलो फायदो. आनी जे भाशेन तेंबो पडोन फातराक बुराक जाता ताचें काळीज फुटलें फ्रांसीस शावेराची. तो बदल्लोलो मनीस जालो, ताका अनुभव मेवलो आनी तो पाद्री जालो आनी व्हड मिशनर जावन आयज आमच्या गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब म्हणून आमी पाचारता. मोगाच्या बाबडीनो, जितले फावटी आमी ताचो उमो घेवंक वेता तितले फावटी हो सा फ्रांसीस शावेर आमकां विचारता, तूं कित्याक आयला हांगासर? फकत म्हजो उमो घेवंक? कसलो फायदो ना. पूण जो अनुभव, जो उजो म्हज्या काळजांत आसलो तोय तुज्या उजो तुज्या काळजांत पेटय आनी हो उजो दुसऱ्यांक वांट तुजे सेवे वरवीं. म्हणजे पयले सुवातेर लेट अस एक्सपिरियन्स द लॉर्ड. सोम्याक आमी अनुभवया पयले सुवातेर आनी दुसरे सुवातेर हो सोम्याचो अनुभव दुसऱ्यांक वांटुया. आयज आमच्या गोरेब्यान भाव आपल्या भावाक पळयना. भाटां बेसाक लागून कितलीं झगडीं, कितल्यो फुटी शेजाऱ्या सामाऱ्यांक पडना. हो अनुभव आमी वांटता आसतना आमी हे सगळीं वादोड मोड आमच्या जिवितांतलीं पयस करुया. पयले वाचप आमकां सांगता, जो कोण देवातोन जल्मला ताचें सवें पातोग ना, ताची सवें कुड्डेपण ना. पूण जो देवचाराचो ताची सवें पातोग आसा. आनी हें पातोग आनी ह्या देवचाराक नपयत करूंक देवाचो पूत आमचे मदें आयला. ह्या देवाचे पुताचेर उपकार आमी जातले जाल्यार आमी आमच्या मदीं आहा ती भेदभाव आमी काबार करुया. एकचाराची मनशां जावया. म्हजे सवें जेजू जियेता हें दुसऱ्यांक दिश्टी पडूंक दी आनी हे जेजूक आमच्या काळजांत जिवन घेवन दुसऱ्यांक भलेपण, शांती, बोगसणें आमी दिवंक वावरुया.